Just imagine. मित्रांनो, फाटल्या फावटी एपिसोडान अशें कितें घडलेले वाकण काश्मीर आता ते कशें करूंक सोदतात काश बंद कर वाकण काश्मीर बंद करो थोड़ा रुको 10 मिनट करशी नहीं मारा सांगू त्याला ताका सांग बंद करू एक 10 मिनट सांग तर आता त्याचो जस्ट इमॅजिन इम्पॅक्ट तुमकां दाखयता. घेतणार हय तो आवाज सगळे येता काय म्हणे बंद कर आणि तसं येता आमचे कामूच न्हू ते विजय बाब. विजय सरदेसाय कळ्ळा आसतले कित्याक पयलींचो सीएम मनोहर पर्रीकर प्रेस कॉन्फरन्स सुरू जावच्या पयलीं कॅमेरा बंद करपाक लायतालो सगळ्यांक. बंद कर मागीर अशें सांगपाचो इतलो तात्पर्य हा दाखोवपाचो म्हणजे. Just imagine. बरें, फायनली डॉक्टर शेखर साळकर GCAचो प्रेसिडेंट जालो म्हणजे जालो. आता कित्याक एक म्हण कहते अगर किसी चीज को या पनीर या बटर को भी शिद्दत से चाहो तो पूरी सरकार उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है. बाळू फडकेक लास्टाक देवयलोच, पण आमकां कितें फरक पडटा अरे GCAचो प्रेसिडेंट शेखर साळकर जावं नाल्यार मागीर शेखर कपूर आसूं आमकां आमची टी शर्टां बॅट बूट विकेटी मेळ्ळ्या पुरो टायम टू टायम हमको क्या है बस तेल निकालना है. बरें डॉक्टराचें अभिनंदन केल्यार बरें न्ही आमी कितें म्हणटा. हा हॅलो दोतोर, कॉंग्रॅच्युलेशन्स GCA प्रेसिडेंट जाल्या बद्दल तुमचे हार्दिक अभिनंदन. ओके येस न्ही आमकां आतां टी शर्टां बूट बॉल सगळे विकेटी बी सारके टायम टू टायम जाय. आतां इन्व्हेंटरी बी म्हाका लागना भायल्या बरें बरें केन्ना येवं व्हरोंक तर हांव तें. ओके हांव सांगता तुका. बरें व्हॉट्सएप कर मागीर येता हांव व्हरपाक. हय आनी डॉक्टर म्हाका तुका सांगता हांव म्हाका सीझन बॅटां कुकाबुरा नाजाल्यार प्युमा प्लॅटिनम कंपनीची जाय नाल्यार लो क्वॉलिटीची मार्कशीट माथेरान जाय. आणि इन्व्हेंटरी बी बरें मागीर उलया. Just imagine. डॉक्टर तुका फोन केल्लो तर ते मागीर उलया. सद्या हे म्हाका सांग GCA प्रेसिडेंट बाळू फडकेक देंवोवपाक कोणाचो मेन वांटो आसा. चेतन देसाई. एकट्या चेतन देसायान बाळू फडकेक देंवोवपाक तुमकां मदत केली. विलास देसाई. डावट आसलोच म्हाका विलास आसतलो गॅरंटेड डावट आसलो. चेतन क्वेश्चन फॉर यू. You were known as very close to Dayanand Narvekar and that time team and all. Anybody can say anything. Anybody म्हटलं आम्ही त्यांना पहिलं आणि it was alleged that you. When they have to allege, there will be a lot of allegations. ते एलिगेशन आता सगळी घेऊन बस नाका. नाव विल गो फॉरवर्ड. नाव पोस्टेरियर पळोवं नाका आमचे मेडिसिनाच्या भाशेन फारसून पळोवपाचें ना आतां फुडें पळोवपाचें. हा डॉक्टर मेडिसिनाच्या भाशेन म्हणजे डॉक्टर तुमच्या तोंडांसून मेडिसिन हो शब्द ऐकलेल्या कितलो तेप जालो खबर आसा. कितले बरें दिसलें ना तुमच्या ह्या तोंडांसून मेडिसिन हो शब्द आयकून. आनी ते बाळू GCA BCCI श्रीनिवासन हेच खरेंच अशें दिसलें जणू तुमी आमकां मेडिसिनूच प्रिस्क्रायब केलें काय कितें अशें एका मिनटा खातीर धन्य जालें जीवन हे धन्य जालें डॉक्टर धन्य जालें. Just imagine. मित्रांनो नवो चीफ मिनिस्टर लक्ष्मीकांत पार्सेकरान आपल्याच सरकारातले एक स्कॅम उक्ताडार हाडले. पयरूच संजीवनी कारखान्यान एका सभेक उलयतना पार्सेकर ट्रायड टू कॉपी स्टँड अप कॉमेडियन्स एक्ट लायक म्हणजे एक्सप्रेशन बीन कसले बीन कितें तरी दिवपाक. वर्ष 2 वर्सां पयलीं बातमी आयली म्हज्या कानार आयली आनी छापूनय आयली की काही ट्रक
येईल असतानाच रेकॉर्डार चढले म्हणजे एक ऊस मुळासकट खावणं 22 नटरांतले ऊस खावपाचो प्रयत्न दोन वर्ष पहिली कॉर्पोरेशन मिनिस्टर कोण असलो दीपक ढवळीकर. अरे सारखे फाटल्यान लागले रे बाबा ढवळीकरांचे. सीएमान गौप्य स्फोट बरो केलो पण ऍक्टिंग बरी जावंक ना तेका ते परत एकदा खरें दिस इज अ व्हेरी प्रेशियस एक्सप्रेशन ऑफ मिलेनियम ऑर 2014 सगळ्यात प्रेशियस एक्सप्रेशन परत एकदा. अशी खबर आसा 22 ट्रक म्हणून पण ते पब्लिकाच्या तोंडांसून आयकपाचें हें आसता न्ही म्हणजे पब्लिकान म्हणून एकाच पॉलिटिक्स म्हणटा यही पॉलिटिक्स है भैया. पण आता नवी गेम सुरू जाल्या खबर आहा तुमकां बारीक हांव इंटरनल कोणाक सांगू नाका. पार्सेकराक सीएम केलो. मायनिंग डिपार्टमेंट पार्सेकरा कडेन आसा. द मुवमेंट मायनिंग खातें पार्सेकरा कडेन येयलें मायंड सेक्रेटरी ट्रान्सफर जालो प्रिन्सिपल सेक्रेटरी ट्रान्सफर जालो हां आनी आतां प्रिन्सिपल सेक्रेटरी डिसेंबराच्यान मायन्स डायरेक्टर प्रसन्न आचार्य 1 वर्स लिवेर वयता जाली सँक्शन आनी एडवोकेट जनरल जो परिकरा पयलींच रिजायन जालो जो जाणा आसलो गोंयचे मायनिंग म्हणजे कितें ते परिकरा उपरांत तो एकूच सारको जाणा पळय तेणें रिजायन केलें तेच्या पयलींच. आतां मायनिंग डिपार्टमेंटान मंत्री सोडलेलो उरलो कोण नव्या मंत्र्याक गायड कोण करतलो ब्रीफ कोण करतलो. खुद्द मायन्स मिनिस्टर लक्ष्मीकांत पार्सेकर इतलो खळवळा ह्या गजालींचेर. आमी बेश्टे केन्ना उलयना मुद्दम पळया. ही इज एंग्री एज नोबडी इज कोऑपरेटिंग विथ हिम रायट सांगता मरतो कोणूच येवंक ना म्हणून पळय मुद्दम पळय. मी 8 दिवसापूर्वी शपथ घेतली माझ्याकडे कोण आला पण नाही अजून. आमी केन्ना फट मारल्या तुमकां खबर आमी केन्ना आमच्या उतराक लोक हे करता मरे 2-3 लाख लोन दिता मरे हाज्या उतराक. Just imagine. नमस्कार. आज आमच्या बरोबर स्टुडिओंत आसात विष्णू वाघ. देवा इतलो भडक रंगाचो शर्ट कित्याक घातलो विष्णू बाब आमचे दोळे फोडले ओव्हर शायन जावपाक सोदता कितें परिस्थिती तशी आयल्या. तुमच्या शर्टाक हांवें भडक रंगाचो बी म्हटलो म्हणून तुमकां राग बी ना न्ही. वी आर लिव्हिंग इन अ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसीन आपणाक जें दिसता तें म्हणपा जाय भले पसंत पडू ना पडू. येस सर दॅट्स विष्णू वाघ. तुम्ही म्हटले आता की परिस्थिती तशी येयल्या म्हणून म्हणजे कितें भाई दिल्ली गेला या आनंदान बीन तुम्ही सामको भडक रंगाचो शर्ट बी तेचो आनंद व्यक्त करपाक. म्हणजे हांव कांय उलोवपा सोदिना. लक्ष्मीकांत पार्सेकराक चीफ मिनिस्टर केलो तेजेर तुमचें कितें रिएक्शन. लोकां मदीं भिरांत उप्रासल्या. म्हणजे नवो मुख्यमंत्री मायनिंग फायनान्स आणि एम्प्लॉयमेंट हे व्यवस्थित मॅनेज करतलो काय ना. आणि जनतेच्या मनात एक जबरदस्त भंय निर्माण जाला. आम्ही अशें आयकलां की तुमी दनपारची 12 च्या घेता सकाळची तुमचें जेवण दनपारचें सांजचे 4 जाता आनी तुमचें रातचें जेवण 11:30-12 सुमार जाता. ही बेशिस्तपणां न्हू. बेशिस्त कित्याक. तुम्ही फाटल्या फावटी उघडपणे स्टेजीर बी खंय म्हणजे उघडपणे तुम्ही मंत्रीपद मागलेलें पयरूच खातें वाटप जालें. तुम्ही काय मागोवं ना ह्या फावटी म्हणजे तुम्ही मंत्रीपदा खातीर तुमची ह्या फावटी मागणी नाशी अशें कितें. मागलें ना म्हणजे जाता कितें चर्चाच कोण करनात. तुम्ही फ्रांसीस डिसोजाचे समर्थक हे तुम्ही उघडपणे दाखयला ज्या दिसा पार्सेकराचें नांव डिक्लेअर जालां. तूं मायकल लोबो कार्लोस अल्मेडा टिकलो बी सगळे तुम्ही फ्रांसिसाच्या बंगल्यार आसले. म्हणजे हांवें अशें आयकलां की तेच्या मागीर खंय पार्सेकराक सीएमाक नव्या कसो त्रास करप कसो कोंडीन धरप हे खंय ठरोवपा खातीर तुमची एक मिटींग जाल्ली खंय. बिल्डींग खंय जर मिटींग खंय जर ती हांव सांगना. म्हणजे मिटींग जाली हे तूं कन्फर्म करता इनडायरेक्टली अननोविंगली. खंय जाल्ली मिटींग ती सांग आमकां विष्णू भियो नाका काय तुका प्रॉब्लेमूच जावचे ना. खंय जाल्ली पणजे जाल्ली हां कारवार जाल्ली कर्नाटका हां खंय हांगा गोंयान काय गोंया भायर खंय जाल्ली मिटींग. राजकारणात ती अशा जाग्यार जाल्ली की ज्या जाग्यार जावंक जायनाशिल्ली. खंयच्या खाचींनी मिटींग घेतात. बरें कितें ठरलें त्या मिटींगेक सांग आमकां विष्णू कितें ठरलें म्हणजे नव्या मुख्यमंत्री पार्सेकराक कसो त्रास करप
हे तुम्ही मिटिंगेन कितें ठरलें कितें डिटेल सांग रे आमकां. तुम्ही ओगीच मुसाच्या पोळ्याचेर फातर मारतात, फाल्यां गांधील मूस चाळवले जाल्यार चाबडान घेवचें पडटलें. आतां आमकांय अशेंच मरे विष्णू. आमकांय आतां धमक्यो दिवपाक लागलो मरे तूं. पळय बरें आसूं सोड, तो काय प्रॉब्लेम, म्हाका संवयच जाली आतां. म्हाका एक सांग, महाराष्ट्रान BJPन शिवसेना बरोबर 25 वर्साची युती तोडली. पूण म्हाका दिसता हाजेर खूब तांणी सांगूं जाय आशिल्लें, दिवूं जाय आशिल्लें आमकांय वेळ थोडो, की तुमी हाजेर अभ्यास करात. आतां कितलो अभ्यास करतले तुमी, कितलो म्हणून अभ्यास करतले. पर्रीकरूय म्हणटा अभ्यास करता मातसो, तुवें म्हणटा अभ्यास करता. अरे अभ्यास करपाच्या वयाचेर करताले कितें तुमी, जे आतां तुमी ह्या वयाचेर अभ्यास करता. शिक्षणाच्या वयाचेर शिक म्हणटा शिकताले कितें. आसूं सोड. तुमचेर असो आरोप आसा विष्णू की तुमी सरकारा विरुद्ध उघडपणे उलयतात आनी कार्य करतात. लोकसभेची इलेक्शन जाली, हांवें प्रचार कोणाचो केलो? MGP. पयर महाराष्ट्राची इलेक्शन जाली, हांवें प्रचार कोणाचो केलो? अरे हांव सांगता NCP. विष्णू सॉरी फकाणां गेल्या, सॉरी आमकां सारकें खबर आहा, आमकां याद आसा, अजून सुद्दां याद आसा. लोकसभा इलेक्शनाच्या टायमार तूं हॉस्पिटलान आसलो, तुज्या पांयाचें ऑपरेशन जालेलें, पण तरी सुद्दां आसतना तूं BJPच्या प्रचाराक येतालो, व्हिलचॅरार येतालो आनी तूं स्टेजीर बसून भाशण करतालो. आमकां सगळें खबर आहा. अशें फकाणां गेल्या, अशें आसता लायटर मुवमेंट कहें. बरें आमकां आनीक सांग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आमी काय तांकां काय म्हणूं शकना. आसूं तर बरें, हे नाट्य क्षेत्र तूं केन्ना सोडटा? ती लायन हांव सोडचो ना. कित्याक सोडूं? न्ही नाटकां सोडून तूं फिल्म लायनीन केन्ना वयता काय विचारूंक सोदतालो. बरें दामू नायक कितें म्हणटाना, अंदूची इफ्फी खंय सगळ्यान बेस्ट खंय, लास्ट 14 वर्सांची इफ्फी जाल्या पळय, सगळ्यान बेस्ट खंय अंदूची इफ्फी अशें दामू म्हणटा. जर सारकें केलां जाल्यार लोकां मुखार वचून सांगचें. अरे तुमचेर 1 वर्स पयलीं सुमार जो हल्लो जालो, आतां तो इशू डिस्कस करपाक अर्थ ना. डिस्कस केल्यार आनी एकदां हल्लो जावं शकता अशें म्हाका दिसता. इतल्या म्हत्वाच्या विशयाचेर तुमी कांयच उलोवपाक सोदिनात. म्हत्वाचो इशू आशिल्लो तो, पूण ते वेळार ते म्हत्व आसता. एकदां तो वेळ टळून गेलो की ते म्हत्व मागीर उरना. विजय सरदेसाया कडेन लायसन्स्ड रिव्हॉल्वर आसा, नरेश सावळा कडेन लायसन्स्ड रिव्हॉल्वर आसा. तुज्या कडेन रिव्हॉल्वर कित्याक ना अजून? आसा आसपाक जायत न्ही, कित्याक ओपनली रिवोल्ट करता पळय तेन्ना रिव्हॉल्वर दवरचेच पडटा. सारकें न्हू विष्णू? आसपा जाय सगळे कडेन. अशें रिव्हॉल्वर म्हणटा तें आसपा जाय, गन आसपा जाय, मशीन गन आसपा जाय, बोफोर्स सगळे हे आसपा जाय, डिफेन्स आमचें. Just imagine.